20 ते 28 नोव्हेंबर या काळात सुरू जावपी 54व्या इफ्फी महोत्सवात एकूण 270 सिनेमा दाखयतले। हातून 13 सिनेमांचो वर्ल्ड प्रीमियर जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत दिल्या। हाजे इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स जे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाजी जी आसता ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला। 99% कंप्लीट जाला म्हणपाक काय हरकत ना। थोडेसे टचअप आणि बाकीचे सगळीकडे थोडे थोडे कितें उरला म्हणजे इधर इन द आयनॉक्स परत श्यामाप्रसाद मुखर्जी कला अकादमीकडे हे सगळे काम आम्ही कंप्लीट करीत आसा आणि ऑलमोस्ट जाता तितके बेगीन पुराय जातले। आमची स्मार्ट सिटी, CCP, PWD, ESG या सगळ्यांकडल्यान ते इन्फ्रास्ट्रक्चर काम हे पुराय जातले। या A40 54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलात ऑलमोस्ट 198 फिल्म्स टू बी शोन एट अ इंटरनॅशनल सेक्शन इंक्लुडिंग द 13 वर्ल्ड प्रीमियर जे आसा पळय ते हातूंतल्यान दाखयतले। मोर दॅन 270 फिल्म्स विल बी द शोकेस ड्युरिंग दिस फेस्टिवल एट 4 डिफरंट वेन्यूज। आयनॉक्स पणजी 4 वेन्यूज आसा, मॅग्निस पॅलेस 1, आयनॉक्स पर्वरी 4 स्क्रीन, झेड स्क्वेअर एंड सम्राट अशोक 2 स्क्रीन। A40 आम्ही झेड स्क्वेअर आणि सम्राट अशोक ह्यो 2 स्क्रीन न्यू ऍड केल्ले आसा। गोवा सिनेमा सेक्शनात सिनेमां खातीर 20 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 7 सिनेमांची निवड जाला अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणी दिल्या। खाशेली गजाल A40 आमकां जी आसा ते आमी म्हणटा की 54th एडिशन ऑफ द इफ्फी 2023 वी हॅव रिसीव्ड टोटल 20 एंट्रीज इन बोथ द सेक्शन, आउट ऑफ विच द 7 फिल्म्स वेर सिलेक्टेड। गोवन एंट्री ज्यो आशिल्ल्यो तितूंतल्यान 20 एंट्री आयल्यो आणि तितूंतल्यो 7 एंट्री आमी सिलेक्ट केल्यो। तितूंतल्यो 7 एंट्री ज्यो सिलेक्ट जाल्या त्या खातीर सगळ्यात पयली त्यांचे हांव अभिनंदन करता। 7वी एंट्री ज्यो आयल्या गाठन, मागीर पीस लेलीस एंड कॅसल, द विटनेस, यशोदा, मार्वत, मोगा एट्रेट मोगा आणि क्रेझी मोगी ह्यो 7 एंट्री सगळे फिल्म प्रोड्युसर आणि त्यांची पुराय टीम या 7वी फिल्मांचे त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। A40 आमचो प्रयत्न आशिल्लो की गोंयचे स्क्रीनिंग जावचे आणि हितूंतल्यान 7 एंट्री शॉर्टलिस्ट जाल्या, त्या खातीर ह्या 7वी जणांच्या पुराय टिमींचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता। त्यांचे ज्युरीज आणि बाकीचे सगळे आशिल्ले तांचेय बी हांव परत एकदा अभिनंदन करता। कन्व्हेन्शन सेंटराचे काम जाता तितले बेगीन पुराय करपाक सरकाराचो यत्न आसा, ते खातीर सरकार कंत्राटदार नेमून हे काम बेगोबेग करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। ऑफकोर्स 20 एडिशन जाल्या उपरांत आमचो एक्चुअली पर्मनंट वेन्यू कन्व्हेन्शन सेंटर हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा। सरकारान फाटलेय फावटी कन्व्हेन्शन सेंटरा खातीर फ्लोट केले बट इट इज अन फेल्युअर जाले, बट जाता तितके बेगीन परत एकदा कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवन कन्व्हेन्शन सेंटर हांव अशें म्हणना फुडल्या वर्सा जातलें म्हणून, बट ताच्या खातीर परमनंटली कन्व्हेन्शन सेंटर बांदप हे सरकाराचो प्रयत्न आसा आणि जाता तितके बेगीन ते पुराय जातले। बरी गजाल ESG फिल्म सिटी ही फॉर्म करपा खातीर आमी ऑलरेडी जे लँड दिवपाक तयार आसा कोमुदिदाद बाकीच्या सगळ्यो सोसायटीज म्हणजे ती ESG लिजार लँड घेवन फिल्म सिटी एस्टाब्लिश करपा खातीर प्रयत्न करता, जेणे करून इन फ्युचर जेन्ना इतकी वर्सां इफ्फी जाता एखादी फिल्म सिटी गोंयांत जावची जेचो फायदो गोंयकारा खातीर जातलो, म्हणजे इन जॉब क्रिएशन म्हणा किंवा फिल्म क्रिएशनान म्हणा अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या तरेन गोंयकारांक फायदो जातलो। वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।